डिस्कस केला आणि मुख्यमंत्र्याकडे अपॉइंटमेंट बसून तो सॉल्व करपाचें थारायलें. पूण कित्याक लागून तो इशू कसलो इश्यू खूब आसा. नीती संदर्भात पर्यटन महामंडळाचे बद्दल आसपाची काही गोष्टी ते सीएमा कडेन बसून आमी सगळ्यांनी सॉल्व करपाचें थारायलें. इशू कितें जाल्लो? इश्यू आरोप प्रत्यारोप जाता कित्याक उलोवप जाता त्या हेतून एक आमदारान कितें तें बी तें जाणून घेतलां आमी. आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर सगळे मेळून आमी म्हणजे पयलींचे आमदार आसा म्हणजे पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आसा ते सगळे मेळून सॉल्व करता. त्या मिटिंगेक आमचे आदले अध्यक्ष BJPचे आणि मंत्री आणि आमचे राज्यसभा खासदार विनयभाई हजर आसलेले. त्या शिवाय आमचे आदले PWD मिनिस्टर आणि आमचे आमदारातले दीपक प्रभू पावसकर हजर आसलेले. त्याशिवाय आमचे दोन्ही मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शिरीष देसाय आणि मच्छिंद्र देसाय हजर आसलेले. त्याशिवाय आमचो मोहन गांवकर आसलेलो. त्याशिवाय आनी दोन आमचे बरे म्हाका हे आसलेले कोण मेंबर आसलेले त्या मिटिंगेक. आनी म्हजे कडेन थोडे तरी जाले की तो विशय कितें काय म्हणून विषय म्हणजे तो सगळो क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन विशय गेला. मुख्यमंत्र्यान 2 मिटींग घेतल्या. हांवूय मिटिंगी आसा तेंचे बरोबर. आनी खंय कोणाचेच कित्याक म्हणटा तें हें ना कितें वांदो ना. वांदो आसा तो खंय आसा? वांदो आसा तो नवीन अध्यक्ष येयल्ल्यार तेका आपल्याक जाय त्या पद्दतीन सरकाराचे रुल्स रेग्युलेशन्स मानिनासतना आनी पाळिनासतना त्या पद्दतीन तेका एसोसिएशन चलोवपाक जाय आनी आपूण सांगता त्या प्रमाणे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी वागपाक जाय अशा पद्दतीचें हांवें तांकां सांगलें. त्या प्रमाणे आतां आमगे मिटिंगेक तें ठरलें कोणालें आमच्या अध्यक्षालें की आमी एक दीन हेका मेळोया माननीय मुख्यमंत्र्यांक मेळोया. मुख्यमंत्र्यां समोर आमी जी कितें चर्चा केली ती बाजू मांडुया आनी तेजे नंतर जाय जाल्यार वचून तेणी सांगलें की आमी लोकां भितर येवन लोकांक सांगया की बाबा हो असो विशय आसा म्हणून.